लोकसभेत उमेदवार वेचून धाडपाची ताक आशिल्ले गोंयांत दोनच पक्ष आसात, भाजप आणि काँग्रेस. पूण राज्यघटनेंतल्या मुल्यांकडेन एकनिश्ठ आशिल्लोच उमेदवार खासदार म्हणून वेचपाक जाय. तेन्ना ह्या दोनूय पक्षांनी आनी खासा करून काँग्रेसीन असे नवे उमेदवार लोकांक दिवचे अशी मागणी नागरिकां कडल्यान जावपाक लागल्या. दक्षिणायन हे संघटनेन आपयल्ले सर्वपक्षीय बसकेत ही मागणी जाली. दक्षिण गोयची काँग्रेसीची तिकेट नामनेचे वकील आणि राजकीय विश्लेषक ॲडव्होकेट क्लिओफात आल्मेदाक दिवची अशी मागणी कांय जाणांनी केली. हो प्रगत समाजात ख्यास्त घडोवपाचो योग्य उपाय. सध्याचे केंद्र सरकार लोकशाय, सेक्युलरिझम, व्यक्ती स्वातंत्र्य सोंपोवपाचें काम करता. पड्ड्या भायर लोकशाय दाखयता, पूण भितर राजेशाय चलता. तें सकयल देंवोवपाचो वेळ आयला असोय विचार फुडें आयलो. बसकेक हजर रावन निर्मला सावंत, दोतोर फ्रांसीस कुलास, ॲडव्होकेट उदय भेंब्रे, राधाराव ग्राशियस, सेराफीन कोता, सिद्धेश भगत, सिद्धार्थ कारापुरकार, मुझफ्फर हुसेन आणि दत्ता दामोदर नायक हांणी विचार मांडले. काँग्रेसीचे विरोधक आशिल्ल्या कांय पक्षांच्या फुडाऱ्यांनी खंयचे परिस्थितीत परत केंद्रात भाजप नाका अशें सांगत काँग्रेसीक तेंको दिवपाची तयारी दाखयली. राज्यघटनेंतली मुल्यां तिगोवन दवरपा खातीर आपापसांतले भेद विसरून एकठांय येत सेक्युलर उमेदवार वेचून दिवपा खातीर वावुरपाचेरय एकमत जालें. पळयात मानिस्तांनी उक्तायल्लीं ही मतां. Modi has no courage to face a press conference. What sort of prime minister are you? 5 years are not facing a press conference, and you are expecting us to support you for parliament. Now we have a prime minister who does not allow himself to be cross-examined. What the press does is cross-examination. What we do in court. And 5 years we have a prime minister who only talks without answering any question. We don't want such a prime minister. It is for this reason that today I am willing to support the Congress with a request that give us a good candidate. असले लोक जे कॉन्स्टिट्यूशनाकडे डिसऑनेस्ट जातात, लॉयल रावनात, एलिजन्स कॉन्स्टिट्यूशनाक दिनात, ते राष्ट्रद्रोही, एंटी नॅशनल लोक. आणि असले राष्ट्रद्रोह्याक जितले पयस दवरूंक जाय तितले आमच्या देशाक बरें. आणि आता ती संधी येता. And as for you also, you all know, the golden opportunity for us to make a change is already arrived. And that's nothing but election. म्हाका दाखोवचे प्रायम मिनिस्टर अजून पर्यंत कितली प्रेस कॉन्फरन्सीस घेतला. डिमॉनिटायझेशन म्हणून काढले की रात्यां भितर आयलो आणि सांगपाक लागलो फाल्यांच्यान 500 आणि 1000ची नोटी बंद. म्हणजे हेचे स्वताचे बेस्ट चलले भशेन. एक हुंदीर सोदपा खातीर तेणी आख्खे घर जळयलें आनी ताका लास्ट आतां हुंदीर सुद्दां मेळूना. टुडे हिंदू, क्रिश्चन, मुस्लीम आर नॉट इन डेंजर. लक्षात दवरा. टुडे व्हॉट इज इज डेंजर इज इज कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन इज इन डेंजर. तुमकां जाय ते उलोवपाक जाय, जाय ते खावपाक जाय, जाय ते करपाक जाय, पयलीं परमिशन घेवपाक पडटा. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार.